of Apostles chapter 4 verse 12 कित्याक आमकां चढवून दिवंक शकता तसले दुसरे नाव अख्ख्या संवसारान देवान मनशाक दिल्ले ना. Isaiah chapter 41 verse 10 भिये नाका कित्याक हांव तुजी सवय आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान तुका सांबाळटा. Jeremiah chapter 32 verse 27 हांव सरेस्पर सगळ्या मनशाकडचो देव, म्हाका कितें असाध्य. Psalm chapter 141 verse 3 सरेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक रांकडो दवर, म्हज्या वंटाच्या दाराकडे एक पारेगार दवर. Joshua chapter 1 verse 3 हांवें मैजेक बसयले प्रमाणे तुमी पांय दवरता ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. Joshua chapter 1 verse 5 तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांवें म्हजे सवय आसलो तशें हांव तुजेय सवय आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. Romans chapter 10 verse 9 Jesus सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारची जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांक उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार चढवून मेळटली. प्रमाणे शुभवार्ता chapter 1 1 to 5 वेळा काळा परबे सोबदो आसलो, सोबदो देवा सवय आसलो, सोबदो देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीस तो देवा सवय आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारीपात रचून चल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे वेळे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे ताव जीव चडलो आनी तो जिवीस मनशाकडचो उसवाड जावंक पावलो. तो उसवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान एक दीस जाले ना. आनी सोबतो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली.